लुर्द सायबिणीक मागणे. देवाचे माये आमचे शेकाये, कथाविन अंकवार मरिये, पिडेसांचे भलायके, पातक्यांच्या आसऱ्या, दुखेसांचे बजावणे आणि आमचे मोगाळ लुर्द माये. आमचे कष्ट दूख आणि पिडाशिडा तूं सर्व जाणाय. लुर्द शहरांतल्या ग्रोट्ट्यांत तूं दिश्टीक पडलेले घडयेतावन आज पर्यंत शबार जाणांक विविध उपकार तूं देवातावन जोडून दिताय. तुजे मजतेन आमकां येदोळ पर्यंत मेळिल्ल्या सर्व उपकारांचो उगडास काडून देवाक आमी अर्गां दिताना आमकां हेरांतय उपकारी मोनाची जावंक प्रेरण दी. भोव मोगाळी माये, तुजे मजतेन शबार जाणांक कुडीची आनी मतीची भलायकी लाभल्या. आमी तुजी भुरगीं तुजे आवय सारक्या मोवाळ मोगाचेर पातयेवन तुजे सरशी धांवून येताव आनी आमच्या काळजाचे अत्रेक तुजे समोर दवरताव. सर्व वायटा विघ्नांतलीं, वाऱ्या वादळांतलीं, अवघडा अनवरांतलीं आनी दुस्मानाच्या हातांतलीं आमकां राखून व्हर. बऱ्या आनी सताचे वटेन आमची मेटा तूं सांबाळ. आकस्मीत आनी ना तयार मरणांतलें आमकां निवार. पातकांतावन आमकां पयस दवर. कश्टा वेळार पातयेनेन आनी तिरासाणेन तुज्या पुता जेजूची देख घेवन देवा बापाचे कुशेक खालतीमान घालूंक आमकां कृपा जोडून दी. देवाच्या मोगाक पात्र जाल्ल्या हे लुर्द माये, आमचे पसत, आमच्या भुरग्यां पसत, आमच्या कुटुंबा पसत, आमच्या धर्मिका पसत आनी आमच्या फिरगस कुटुंबा पसत देवा लागीं विनंती कर. सांत बेर्नादेता हांगासर तेरसाक हजर जावच्या सर्वांचेर लुर्द मायेची बेशावा मागोवन दी. आमेन.